हाडटले की तातूंत एक म्हणजे पर्यावरणाक पूरक अशे उद्योग हाडटले, दुसरो म्हणजे स्थानिकांक रोजगार दितले. स्थानिकांक रोजगार जर दितले जाल्यार ते शिक्षणा कडेन ताचो सांदो जुळपा जाय की जे तांची जी गरज आसा, तांची रिक्वायरमेंट जी आसा त्या प्रमाण थंय हें तयार जाय. हांची बरोबर आसा की कांय क्षेत्रां अशीं आसात की थंय तशेंच क्वॉलिफायड लोक जाय पडटले, ताका लागून ते सगळे आमी एक संपूर्ण रचना ताची करची पडटली, संबंध एक साखळी तयार करची पडटली. शिक्षणा पासून त्या रोजगाराक आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तांणी उल्लेख केलो की पावर सुद्दां आमकां ताची आनीक गरज आसा, तातूंत एक दोन उल्लेख आसा फक्त, पूण हातून सुद्दां आनीक पावर ताका बरी आसची पडटली. आतां एअरपोर्टाचो कितें इशू चालू आसा आमकां खबर आसा, पोर्टाचे इशू जाल्लो आसा, हे सगळ्या हातूंतल्यान खरेंच तांकां एक कॉन्फिडन्स बऱ्या तरेन तांकां मेळप गरजेचें आसा. म्हणजे गोंयचो जर विकास आमकां करपा जाय म्हणजे औद्योगीक क्षेत्रांत कॉन्फिडन्स अजून इन्व्हेस्टर्सांक मेळना म्हणटा तुमी, त्या खातीर जे धोरण जे येतले न्ही तातूंतल्यान ते कितें दवरूंक सोदतात ताचो ते विजन पयलीं दिसचें पळोवचें पडटलें. पावर सेक्टरा भितर तर तुमी आसातच सामके, तुमच्या आमकां हातावेलो विशय. सरकार प्रामाणीकपणान मान्य करता की आमी सद्याक आमकां इतली डिपेंडन्सी बाकीच्यांचेर आसा. ह्या दृश्टींतल्यान गोंय कितें चिंतपाक तरी शकता पावराचे बाबतींत की आमी कितें तरी एक करतले, सेल्फ सफिशियन्सीचे वरेन वतले काय आमी आनी ते चिंतप ना, दुसऱ्या कडच्यान घेवपाची हें आमचें आयुश्याचें वास्तव. सेल्फ सफिशियन्सी जावंक शकता. आमचे कडेन बायोमास आसा, म्युनिसिपल वेस्ट आसा. आमकां कसलीच अशी पॉलिसी ना आमच्या सरकारा कडेन जे कोण इन्व्हेस्टराक इन्सेंटिवायज करपाक बाबा हे तुमी बायोमासचो प्रोजेक्ट घाला किंवा गॅसिफिकेशन घाला किंवा म्युनिसिपल वेस्ट एनर्जी जनरेशन जे पळय आसा, कित्याक आमचे कडेन वेट वेस्ट खूब जाता, ग्रीन वेस्ट दॅट कॅन बी इजिली कन्वर्टेड इंटू एनर्जी. दुसरें म्हणल्यार आतां ते गॅस पायपलायन आयली पूण तातूंत भितर गॅस ना. सो आवर थिंकींग इज जस्ट जम्पींग फ्रॉम वन सोल्युशन टू एनादर विदाउट एनालायझींग वॉट इज द ट्रेंड, वॉट इज द एनालिसीस. आनी इंडस्ट्री कडेन अजिबात कन्सल्टेशनूच ना. पण म्हाका सेल्फ सफिशियन्सी जावपाक शकता तुमी जे ऑफकोर्स 100% सेल्फ सफिशियंट जावंक शकता. आमचे जो पळय साखरेचो कारखानो आसा तातूंत आमी फक्त 3 मेगावॉट जनरेट करता ओन्ली फॉर इट्स ओन यूज. तोच जर आमी वेवस्थीत जर सारको केलो जाल्यार आमी तातूंतल्यान आनी एक 25 मेगावॉट काडूं शकता. इतले काडपाक शकता पूण आमी करिना न्ही. इट इज नॉट प्रोफेशनली मॅनेज्ड. इट नॉट फॉरगेट प्रोफेशनली, इट इज नॉट मॅनेज्ड. ते चलता म्हूण चलता. फॉरगेट प्रोफेशनल, इट इज नॉट इवन मॅनेज ना. इतली वायट परिस्थिती. तुम्ही यात म्हज्या बरोबर, हांव दाखयता थंयच्यान स्टीम लीक जाता, खंयच्यान आनी खंयच्यान पाणी लीक जाता. वॉट इज गोईंग ऑन? ह्यो गजाली पयलीं सरकाराक जाग्यार घालची पडटले, बेसिक्स जाग्यार घालचे पडटले. जोपर्यंत ते जायना तोपर्यंत विजन डॉक्युमेंट करून फायदो ना. आमचो जो पळय कोल जो पळय ब्लॉक एलोकेट जाला तो पॉवर प्रोजेक्ट कोणाक दिला, ताका 12 मेगावॉटाची जनरेशन कॅपॅसिटी आहा. तो 250 मेगावॉटाचो पॉवर प्लांट खंयच्यान घालतलो, ताका कोण बँक दितली? 250 मेगावॉटाक पॉवर प्लांट घालपाक तुका 1000 कोटी जाय, त्या शिवाय तुका मायनिंग केल्लो जाय, तातूंत तुका आनी एक 200 कोटी जाय. जवळ ताका एक 450-500 कोटीची कॅपॅसिटी जाय, इन्व्हेस्टमेंट कॅपॅसिटी जाय. ताजे कडेन आसा कितें? ताजे कडेन 12 मेगावॉट पॉवर आसा. तो कितें करतलो आनी कोण बँक ताका पयशे दितली? हे आमी सगळे विचार करूंक जाय. आनी हे फास्ट गव्हर्नमेंटान केल्ले जाग्यार जर घालेना जाल्यार तुगेले विजन डॉक्युमेंट बी करून काय फायदो ना. अर्थ ना. हे सगळें खंयचोच विजन डॉक्युमेंट वाटे लागचो ना, ताची वाटूच लागतली. दुसरी आतां तुमी सांगलें प्रायमरी सेक्टराचें. प्रायमरी सेक्टरा भितर खरेंच गोंय मुखार वचपाक शकता. आमी त्या मेंटलिटी भितर किंवा त्या फेजी भितर उरल्यात की आमची बस गेली आणि आता आमी परत आपोवपाचो प्रयत्न करतात. फाटल्या 50 वर्सां अशें जालें की आमी शेतां पासून खूब पयस गेले. पयलीं कशें आशिल्लें की प्रत्येक कुटुंब जे आसताले ते आपापल्या गांवांत म्हणजे ते आपापल्या हाचेर सस्टेन जाताले, स्वताच्या शेता भाटाचेर, स्वताच्या गोरवांचेर. आनी पयलीं उत्पन्नाचे स्त्रोत चड नाशिल्ले पूण तातूंतल्यानूच ते कुटुंब जगताले. दनपारच्या टायमार कोण सोयरो जरी आयलो तरी ते जेवपाक ताका घरान आसताले. हे पयलें गोंयचें चित्र जें आसा हें आज खंय आसा. म्हणजे इतले आमी ताच्या पासून खूब पयस गेल्या. पण म्हाका सांगा, जेन्ना सरकार इतली स्किमी काडटा, सबसिडी दिता म्हणटा, प्रॅक्टिकली 90% इन्व्हेस्टमेंट इज सबसिडायज्ड. सबसिडीचो संबंध नासता, मेंटलिटी. इतली जेन्ना सरकार करता तेन्ना पयली गजाल म्हळ्यार ते करून खरेंच कितें फरक पडटलो आनी खरेंच ताका एलोकेशन करून आमी तें
खंय तरी ते आयडल दवरता काय म्हणून इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे कांयच न करता एक खंय तरी प्रयत्न चालू जाला. म्हणजे आता तांणी सपोज आता भाजीपाल्याचे ताणें उदाहरण दिलें की भाजी उत्पादन वाडलें, कित्याक वाडलें की तातूंतल्यान मार्केटिंगाची तांणी जी हें केली की लोकां पर्यंत पावोवपाची जी वेवस्था केली, तातूंतल्यान खंय तरी एक तांकां कॉन्फिडन्स आयलो की आपूण जर हें केल्यार ते विकूंक शकता. दुधाची गरज आमची जी आसा ती आमी भागोवंक शकना. गोंयांत अजुनूय बरोबर स्कोप आसा खूब. म्हणजे जर आतां कामधेनू योजना तांणी जर बऱ्या तरेन हाडली आणि लोकांक जर म्हणजे आमची 4 लाख लिटर जी गरज आसा आणि 1,20,000 कितें आमी करता, भायल्या कडल्यान आमी दूध हाडटा, हे आमकां हातून स्कोप आसा न्ही. जर भुरग्यांक फाल्यां दिसलें की हातून फायदो आसा, लोक जरूर वतले त्या फिल्डान. अशें न्ही की बस चुकली ना. हय, म्हणजे लेट जाला आमकां, चुकली अशें दुसरी बस मेळपाक आमी नेगेटिव्ह हातून पळोवचें ना. हाचे कडल्यान खंय तरी सरकार जर प्रयत्न करता आसत, प्रामाणीकपणान प्रयत्न जावचे, बेटे घोशणान जावचे ना. फाटल्या बजेटान काय घोशणा जाल्यो, शेतकऱ्यांपर्यंत वतले आमी, तांच्या थंय वचून फिल्डार वचून मार्गदर्शन करतले अशें सांगिल्लें. प्रत्यक्षान ते जे जांचें काम ते फिल्डार वचपाचें ते फॉर्म भरपाक उरले ऑफिसान. हें अशें जावपाक फावना. जे एग्रीकल्चर डिग्री घेतिल्लो जो कर्मचारी आसा ताका तुमी फॉर्म भरपाक थंय हातून दवरप, ऑफिसान अडकून दवरप, हातूंतल्यान तो हेतू साध्य जावचो ना. तुमकां कितें दिसता की हे जे इतली जे सबसिडी तुमी म्हळ्यार की सबसिडी दिवन फायदो जावचो ना असं तुमी वाक्य वापरलें, एग्रीकल्चरा भितरय ते लागू पडटा? तुमकां दिसता की गव्हर्मेंट जेन्ना इतली फोकस दवरता एग्रीकल्चराचेर तातूंतल्यान रिजल्ट्स येतले, ऑर वी हॅव मिस द बस? आयज जाल्यार आमची भाजी आनी हें पळय सामान येता एग्रीकल्चरल ते बेळगांवच्यान येता. बेळगांवक जर थंडी लागली जाल्यार आमी हांगा बंद पडटा. इट इज एग्रीड फॅक्ट. जेन्ना इतको मार्जीन आसा तेन्ना माल थंयच्यान हांगा येता न्ही. आनी ते लोकांक दिसता, अशें ना की लोकांक दिसना. पूण हांगा तांकां साधन जर आमी दिलें, दे डोंट वॉन्ट सबसिडी, देर इज इनफ प्रॉफीट. आयज एक्झॉटीक वेजिटेबल्स आसा. आमचे गोंयचे भुरगे थोडे आमचो कुराडे, डॉक्टर कुराडे, तो मशरूम्स ऑर्गॅनीक हें केलां. स्पायस विलेजीन वचा तुमी, ऑर्गॅनीक तांचें प्लांटेशन जालां. म्हणजे तांकां जर मातसो आमी प्रोत्साहीत फक्त करपाचो आनी ट्रेन करपाचो, बाबा कशें चलोवपाचें, तांकां तितको बिजनस ॲक्युमेन आसा तें करपाक. तांकां सबसिडीची गरज ना. सबसिडी म्हणल्यार तूं एक क्रचीस घालता ताका आनी ते सबसिडीचेर ताका संवय पडटा आनी तो लेजी जाता, डिपेंडंट करून दवरता. इट इज लायक ए ड्रग. आयज जर आमी सबसिडी दिवंक लागले, आमकां दिसता हो स्टेरॉयड घेवन कसो मनीस धांवता पळय तसो तो धांवत दिसतलो, पूण शेवटीक तें स्टेरॉयड आनी शेवटीक तो आपलो इफेक्ट दाखयतलो. बरोबर. लास्ट सांगात, म्हणजे टायम सोंपला. टुरिजमा भितर आमी जेन्ना इकॉनॉमीक सर्वे वाचलो, टुरिजमा भितर नंबर ऑफ फ्लायट्स आनी नंबर ऑफ ट्युरिस्ट ह्यो 2 गजाली वाडल्यात हें दाखयलें. पण एक्च्युअल टुरिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा त्या बाबतींत तातूंत भितर कांयच उल्लेख ना. टुरिजमाचेर म्हाका दिसता खूब कमी आहा, पॅराग्राफी खूब कमी आहा. फाटल्या 1-2 बजेटांनी न्ही टुरिजमाचेर खूब आमी अशें करतले तशें करतले, म्हणजे ह्याच सरकारांनी, फाटल्या सरकारांनी सांगिल्लें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे ताका येवपाचे आशिल्ले. पूण प्रत्यक्षान बारीक बारीक कामां जाले, व्हडले अशें दिसना म्हाका. काय हें हॉटेल्स हें वाडले आसतले, खाटी वाडले आसतले बरोबर टुरिस्टांक खातीर. त्या लेवलाचेर आमी वचून इकॉनॉमीक सर्वे भितर स्टॅटिस्टिक्स घाल्या. आनी एक तातूंत हें केलां पळय की वॅट परत दितले आमी फॉरेन टुरिस्टांक. म्हणजे अशे तरेन एफर्ट्स घेवचे पडटले ह्या फिल्डान सुद्दां, कारण पर्यटन हे मोठो आमचो सोर्स न्ही हाचो. पण टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत म्हळ्यार एक काल बरो मुद्दो आयिल्लो की एकदां जेन्ना मनीस गोंयांत येवन वता, समजा 10 जाण येवन गेले, ते तातूंतली घडये 5 जाण परत येतले, उरली 5 जाण परत येवची ना. ते म्हटल्यार आमी गोंय पळयलें, आतां आनी परत कितें वचपाचें. सो तातूंतल्यान एक ओवर अ पिरियड ऑफ टायम जो डावनफॉल जातलो तो भरून काडपा आनी नवीन मनीस हाडपा खातीर जें कितें आमकां करपाचें आसा, नवीन टुरिस्ट हाडपा खातीर जें करपाक जाय तें खंय तरी आमी करतना अजून तरी दिश्टी पडना. तें पडटा तुमकां एकदम. गोंयांत एकदम मनीस आयलो काय ना, तो थोडे चर्च पळयता, थोडे देवूळ पळयता आनी थोडे बीच पळयता, आनी ताजे उपरांत ताका एंटरटेनमेंट ना. आतां कितें जालां, आतां हे काजिनो आयले, तातूंत तुमी पळयतले 10-10, 15-15 जाणांचे ग्रूप येता, काजिनोन खेळटा आनी वयता. शेवटी हे येतात परतोन परतोन जे पर्यंत काजिनो आसा. पूण आमकां कशें विचार करूंक जाय, जेन्ना ट्युरिस्ट हांगा येता ताका कितें एंटरटेनमेंट दिवचो, ताका आनी कितें फॅसिलिटीज दिवची, वॉटर स्पोर्ट्स दिवचे, ताचेर आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॅनॉट बी डन बाय गव्हर्मेंट. तातूंत प्रायवेट पार्टिसिपेशन ताणें घेतलें जाल्यार जातलें. दुसरें जाल्यार टुरिजम जेन्ना आमी म्हणटा पळय ताचेर आमचो पाणयेचेर लोड कितको येता, एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर लोड येता, सुवरेजचेर लोड येता. पूण हेजेर हांव कांयच पळयना कोण काय उलयता किंवा कांयच प्रपोजल आसा तें म्हाका दिसना.
किंवा जे दिसता पळय ते एकदम खूब कमी आसा आनी जर तुमी कलंगूट वचशे ते बायन उदक आसा आयज ना. जर तुमी सावथ गोवा वचशी कावेलोशी वचच्या ते बांय सगळे पेड्यार जाल्या. कित्याक जाल्यो आनी आतां फुडें आमी कितें आनी जर आमी ट्युरिस्ट हाडूंक सोदता जाल्यार वॉट इज आवर कॅरिंग कॅपॅसिटी. रायट नाव वी आर एट अ स्टेज वेअर वी नीड अ प्लॅन. मायनिंग ताजे मुखार आमी मुखार पांय घालप म्हळ्यार आमी लात मारून घेतले स्वताचेरच लात मारून घेतलेल्या स्वताचेर कित्याक एनीथींग इन एक्सेस बिकम्स पॉयझन. ह्या हाजेर आमी आयची ही भासाभास हांगा सोंपयतात. म्हाका दिसता खूब विशय डिस्कस केल्यात. पावर केलो, टुरिजम केलें, प्रायमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर, मायनिंग, कितले एग्रीकल्चर. सो इतले विशय म्हणजे घडये फुडले जे ब्रेकओवर जातले ह्या सेशना भितर हातूंतले एक एक विशयाचेर घडये एक एक ब्रेकओवर जातलो. अशे 5-6 विशय आज आमी डिस्कस करपाचो प्रयत्न केला. तोय बी इकॉनॉमिक सर्वे खातीर एक खूब म्हत्वाचो डॉक्युमेंट जात तितले कव्हर करपाचो प्रयत्न केला. तुमी दोगी जाण आयले आनी इनसायट आनी ओवरसायट दोन्ही दिली. सो बिकॉज इतलो व्हडलो विशय आसा हो. सो थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.